Then Korea on 8:36. Baba Hamsoku Mokurtai Amchi Mode Jesu Datai Omo Orkun Nilvastako Aple Shiriku Kabeto Tushe Kutu Mentai Sata Bavat Visvas Moku Zata Tushe Kutu Mentai Sata Bavat Visvas Moku Zata बाबाचे दुधाचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक मोग तुमचे सम्या आसूं. बाबा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 13वा आयतार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जायरुसाची विवेक बरी करता, 12 वर्सां रोखपाट जाल्ले बायलेक पेटोवणी दिता, असली खबर आमी आयकता. जेजू दुसऱ्यांच्या गरजांक पावता, गरज वळखता आनी तांकां तो पावता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जी शिकवण आमकां मेळटा ती आमी आपणावंक, भावार्थान मानून घेवंक, ताच्या उतराचेर पातयोवंक आनी जेजू भाशेन आमी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावोवंक आमकां आदार आनी कृपा एमिसाचे भेटेंत मागया. आनी कांय फावटी आमी चुकल्या हांव देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बक्षणें मागया. सम्या जेजू, मिसाक वचून तिर्स करून आनी हेर मागण्यांत वांटो घेवन आमी भावार्थी म्हूण दाखयलां. पूण कश्टां तुका वेळार तूं आमच्या बरोबर आसा म्हूण भावार्थ धरूंक विसरल्या. आमकां बोगस. सोम्या काकुतकर. क्रिस्ता जेजू, आमचो धर्म आमकां बोरवाशाची मनशां जावंक आपयता. सोंसणीक जावन तुजेर बोरवासो दवरचे सुवातेर गुणगुणून तुका आमी दुखयला. आमकां बोगस. क्रिस्ता काकुतकर. सोम्या जेजू, कुर्सार आमचे सगळें तुवें उत्तम मोग दाखयलो. तुजो मोग आमच्या जिवितांत अणभवून ल्हान ल्हान कोन्यांनी एकामेका सगळें तुजो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगस. सोम्या काकुतकर. सोर्पुल्या देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. महिमा देवाक मुसर्गी. सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सर्वविदा देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका निर्वासता. तुज्या कर्म कसत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाचे प्रयास दिता. सोम्या देवा, देवाचे शरीर, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तो बापाच्या अंशाक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या बाबा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशी कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
जानवाईच्या पुस्तका वेले वाचो मोर्न देवान करूंक ना, जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना. सोगलें ताणें रोचलां, ते वर्तुचे म्हूण रोचलां. संवसारांतली रोचना भलायकेन बोल्लोली. तांचे सोबें मोर्नादीक वीख मेळचें ना, आनी पृथुबेर नरकाची पदवी चलोना. कित्याक प्रमाणीकपण कदींच मरोना. देवान मनशाक अमर केलो, आपणाच्या सोयबा सारको ताका रोचलो. देंवचाराचे नाटकायेन की संवसारांत मोर्न हाडले, ताचे बागेले ते चागतले. देवाचे उतर हे आमचो जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाळली. जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाळली. हांव तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवाळलोय, आनी म्हज्या दुस्मनांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक ना. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटयलोय. फोंडांत देंवलोल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाळली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात, आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किण्णा भितर ना जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर तोगता. जोरी रात काडली दुखां गळोवन, तोरी फांत्या पारार संतोशान उल्लासता. जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाळली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यांत काडटलो दीस, तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिवासतलो नितेकाळी. जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाळली. दुसरें वाचप. भाग्योन पावलो कुरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावां भयणांनो, जशें तुमी सगल्यांत पयलीं मुणगे बावाडटान उलोवपाचे हुशारकायेन, जानवायेन, सगले जोतनायेन आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगान, तशीच ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमी ग्रेस जावचे खातीर तो ग्रेस जावन तुमचे पासत दुर्बळ जालो. दुसऱ्यांच्या गरजांक पावून तुमी आपटो दपटपाची अशें हांव म्हणना, पूण म्हणूंक सोदता तें हें. तुमकां आतां चड आसा तांतलें काडून तांच्या गरजांक तुमी पावात, आनी एक दीस तांकां चड आसतले तांतलें काडून ती तुमच्या गरजांक पावतली. अशी सगल्यांची तीच गोड जातली. तर अशें बरयलेलें आसा, जाका चड आसा ताका अगलें जावंक ना, आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतर.
उबे रावया. सोरेस्पराक जय जय. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मन्नाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमा वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. अमरण परजळायलें. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू परतून ओड्यार चडून दर्याचे पेले तोडी भितूच लोकांची व्हड पुरपूंच ताचे सरशी एकटवली आनी तो दर्याचे तोडेर आसलो. तेन्ना जायरूस म्हणलोलो देवस्थानाच्या उदिकारांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मोरणाचे तोरणेर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर. तिका बरी कर. तिका वाचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रोगतपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. सबार वयसाच्या हातांत जायतें दूख भोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू करचूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलोलो. पूण ती ओदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशें ती आपणा भितर चिंताली. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच ओडकून जेजून लोकां वाटेन ओडून विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हळें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरी म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केल्लें तें पळोवन तो भोंवती नदर मारून रावलो. तेन्ना आपणाक घोडलां तें ओळखून ती बायल भिवन आनी कापून लागीं आयली आनी ताच्या मुखार सरपटली आनी सगळें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हळें, धुवे, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर धांवन धाडलोले मनीस पावले आनी ताणें म्हळें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून ताणीं म्हणलोलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, बाबार्थ मात दवर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हाचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतच जेजून बोवाळ आनी लोकांचे रोडणें आनी जायतो विलाप देखलो आनी भितर वचून तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक आंकांतात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, थालिथा कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठलें आनी भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. लोक अजाप जावन भारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गोमरां जावंक जेजून चडचडीत फर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय काम दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान वाचचे आदी आदल्या कांय आयतारांनी आमी आयकलां जेजूचो अधिकार
आर जाल्ल्या मनशाक बरो करता ताचेर. गेल्ल्या आयताराक आमी आयकलां जेजूचो अधिकार वाऱ्याचेर, स्टॉर्म, वारें सुटलेलें, जोडमोड सुटलेलें ताका तोडायता. जेजूचो अधिकार असल्या नेचर हाचेर. आनी आयज आमी पळयता जेजूचो अधिकार मरणाचेर. जायरुसाचे दिवेक बरी करता. आमची तर कोणूय बरी ना जाली जाल्यार, आनी ह्या दिसांनी अदीक करून आमी अनुभवला कोवीड-19 पिडेक लागून लोक कितें करतालो. फाटल्या दिसांनी अदीक करून कोणाक ओळख आसा जाल्यार बरें बरें दोतोर सोदून काडटालो. गरज म्हणटच आपलो दुयेंत आसा जाल्यार बरें हॉस्पिटलांनी घालतालो. बरें जेवण खाण दिवन तांकां घट करूंक वावुरतालीं. वो हांगातूय मागणें करूंक आपले रिक्वेस्ट धाडटालीं. बऱ्या हॉस्पिटलांनी व्हरून कांय जाणां दुडवांकारां हांगासर आसलेल्या मनशाक ट्रेनान घालून पासून दुसरे कडेन घेवन गेलीं. कित्याक हें एक बॅटल कशें, एक झूज कशें मरणाचेर आसलें. कित्याक म्हजो घरचो मरूंक फावना, ताका इलाज मेळूंक जाय. कसोय करून खंयी तरी वचून कितेंय करून ताका जिवा धरूंक जाय. आनी मेलो जाल्यार सगळें संपादलें अशें समजून दूख आपलें अनुभवलें. असलीच गोत कशी बाबडीनो जायरुसाची दुवेची जाल्ली. जायरुसाची धूव 12 वर्सांची, ती पिडेंत आसली. हो जायरूस देवस्थानाचो अधिकारी, लिडर कसो म्हणूं येता. तांचे सिनगॉग आसले ताचो लिडर, तो जबाबदारीचो मनीस. ताका पावर आसलो, अधिकार आसलो. आनी एक चेडूं दुसऱ्याच्या देवाच्या पांयां पडप ही काल्तिकाय जायरुसाची. जेजू चडशी येवन तो पळयता. जेजून कितें तरी केल्लें म्हूण तो जाणा. जेजूच्या पांयां चडशी येवन पडून म्हणटा म्हजी धूव मरणाचे तोणीर आसा. तो ताका सांगना ती बरी ना म्हणून. जायरुसाची गोत असली जालेली तर मरणाचे तोणीर आसली. तिका तुजो हात लाय आनी बरी कर, तिका वाचूं दी. हे भाशेन आपले धुवे खातीर तो ताचे लागीं पोरांतून मागता. आनी जेजू म्हणटा चल या. जेजू वचून ताचे बरोबर तयार जाता. पूण थंय आनीक आडखोड. 12 वर्सांची रोगपाट जाल्ली अस्तरी तांचो वेळ एके भाशेन पिड्यार करता. तरी आसतना जेजू तिची गरज ओळखून घेता. बाबडीनो आदल्या कोरांत आमी वाची जाल्यार आमकां गमता एका लेप्र जाल्ल्या मनशाची गोत कसली आसली ती. असलीच हे अस्तरेची गोत जालेली. एक लेप्र जाल्ल्या मनशाक असले अस्तरेन परत काजार जावंक जायनासलें. तिच्यान देव मंदिरांत येवन भजण करूंक जायनासली. तिणें पयस रावूंक जाय आसली. कोणाकूय तो तेंकली जाल्यार हात लागलो जाल्यार तो मनीस मेडो जाता अशें समज आसलो. आनी हे तांचे कायदे आसले. आनी असली अस्तरी येवन जेजूक हात लायता. भावार्थ तिचो म्हणटा ताच्या आंगोस्त्राक हातूच लायलो जाल्यार हांव बरी जातलें. आनी बाबडीनो आमी पळयता ती अस्तरी सबार वयजा फाटल्यान गेल्ली. आमकां मेळटा थंय सबार वयजाच्या हातांत जायते दूख बगूनय, सगलो आपलो दुडू मोडूनय तिका कांयच गूण पडोंक नासलो. म्हणटच सगलें तिच्या हातान आसलें तितल्यान तिणें केल्लें. जायरुसाचे भाशेन तिवूय कसल्याय तरी भरवशाक आशेताली. जायरूस भरवंसो धरतालो आपली धूव बरी जातली म्हणून. आनी हांगासर ही अस्तरी भरवंसो धरता जेजूक हात लायल्यार आपूण बरी जातली म्हणून. सगळे उपाय केल्या उपरांत जेजू तरी आपणाक बरो करतले अशी ती समजताली. बाबडीनो जेजू आंगोस्ताक तिणें आंगोस्ताक जेजूच्या हात लायतच तिची ही रक्ताची जोर सुकली म्हणटा. पिडेंतली ती बरी जाली. पूण जेजू ओडून म्हणटा कोणें म्हाका हात लायलो. जेजू देव आसलो, जेजू मनीसूय आसलो. मनशाचे नदरेन जेजू विचारता कोणें म्हाका हात लायलो.
देवपणान ताणें तिका बरी केल्ली. जेजू जाण आसलो, आपलो गूण गेला आनी ही वस्तरी जाण आसली आपूण बरी जाल्या तेच घडयेर. पूण तरी आसा जेजू म्हणटा म्हाका कोणें हात लायलो. आनी तेन्ना सगळे एके भशेन चिंता हें आनी कितें, इतलो लोक तुका चेंचता, कोणें हात लायलो. पूण जेजू भावार्थाची खबर ही परगट्टा. ही वस्तरी येता, फुडें सरता, पूण भिवन आंकांतून ती जेजूचेर नदर मारता. तो आतां आपणाक कितें करतलो अशें समजता. तरी आसतना ती म्हणटा, ती मुखार सरता, फोट मारिना, स्वता तें सांगता. आनी आपलो हात लायलो म्हणून जेजूक सांगतच जेजू तिका म्हणटा, धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच आनी भिवू नाका. तूं आनी दुयेंस घेवन परत वचूं नाका, तुज्या भावार्थान केली. जेजू म्हणना तुवें हात लायलो म्हूण तूं बरी जाली. जेजू म्हणना आपलें आंग वस्त्र पवित्र देखून तूं बरी जाली. जेजू म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. म्हणटच भावार्थ पकोण दवर आनी भावार्थान माग. तुजो भावार्थ आनी जेजू इतलेंच पुरो तुका तुजें मागलेलें मेळो. आनी अशें आसतना बाबडीन आमी फुडें पळयता, उलयता थंयच आसतना अधिकाऱ्याक येता आनी कोण येता आनी म्हणटा, तुजी धूव जायरूस भायर पडली, म्हळ्यार मेली. धुरीशीक आनी कित्याक त्रास दिता. जायरूसान त्याच वेळार कितेंय म्हणूं येताले, वो ते वस्तुरे कितेंय म्हणून जायरूस वगीच रावलो. कित्याक ताचो भावार्थ जेजूचेर आसलो. दुसऱ्याचो भावार्थ कडेन आसलेलो, पूण जायरूस तसोच रावलो. आनी जेजूची उतरां कितें जायरूसाक, तूं भिये नाकाय, भावार्थ मात दवर. बाबडी दो आयज जेजू हीच उतरां दर एकल्याक आमकां म्हणटा, तूं भिये नाकाय, भावार्थ मात दवर. जायरूसाक तितलें सोंपें जावंक नासतालें जेजूचेर ही उतरां पातयेवंक, कित्याक ताका खबर मेळ्ळेली ताची धूव मेली म्हणून. तरी आसतना जेजू म्हणटा, तूं भावार्थ दवर. बाबडी दो जेजून असलें केल्लें. लाजराक जिवंत केलो, नायनच्या वस्तरीच्या पुताक ताणें जिवंत केलो. आनी आयज आमी आयकता जायरूसाचे धुवेकूय बरी करता. म्हणटच जेजू घेवन वेता तांकां आनी वेताना थंय पावतच रोडणें आयकता. कोण ती रोडटाली ती? जेजून बोवाळ आनी लोकांचे रोडणें आनी जायतो विलाप देखलो. आदल्या काळार बाबडीलो अदी करून जिदेवाचें कास्टम आसलें. कोणूय मेलो जाल्यार रोडपाक आपयताले. दे वर कॉल्ड प्रोफेशनल मोनर्स. कोण बायल्यान गरीब जाल्यार दोग जाणां फुडें आसतालीं. त्या भायर फ्लूट वाजोवपी आसताले. आनी हे भशेन बोवाळ सगळो जातालो. रोडटाले रोडणें. आमच्यांनी म्हणून येता आयज प्रोफेशनल म्हणटा ती आर्टिफिशल. घरचें दुकान रोडपी न्हय, पूण तांकां फारीक करून हाडटलीं. असलीं मनशां तीं आसलीं आनी थंय रोडटा. आनी जेन्ना जेजू भितर सरता तेन्ना जेजू म्हणटा, तुमी कित्याक आकांतात आनी रोडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. न्हिदलां म्हणल्यार बावडीनो आमचें उतर स्लिपींग, वेटिंग to be born again, to be risen again. आमचो सेमेट्री म्हणल्यार इट्स अ स्लिपींग प्लेस. सेमेट्री हें उतर म्हणल्यार स्लिपींग प्लेस. म्हणल्यार जी कोण मेल्या ती जिवंतपणाक आशेता. आनी अशें जाल्यार बाबडीनो चेडूं न्हिदलां म्हणटा. चेडूं न्हिदलां म्हणल्यार जेजू म्हणटा तें ताका जिवंत करूंक आपूण तयार आसा. पूण थंय आसलेली मनशां भावार्थी न्हय. ही प्रोफेशनल मोनर्स हाडलेलीं आडेची मनशां तीं हांसूंक लागलीं. लोक ताका हांसूंक लागलो. जेजू भितर वेता आपल्या सांगात्यांक घेवन आनी चेडवो आसलें थंय तो भितर गेलो. आनी चेडवाक हाताक धरून ताणें म्हणलें, थालिता कूम,
चेडवा तुका सांगता उठ. मेल्ले कुडीक हात लावंक तांचे कायदो नासलो. जे भाशेन रोगपाट जाल्ले वस्तोरेन जेजूच्या आंगासराक हात लावप ही चुकीचें आसलें. पूण तरी आसतना जेजू ताका हात लायता, उठयता आनी चेडूं रोखडेंच भोंवूंक लागता. जायरुसाचो भावार्थाचें फळ ताका परत मेळटा. बाबडो आयची आनीकूय जायते हाचेर नियाळ करचो आसा. पूण आमकां एकूच जेजूची उतरां. डू नॉट बी अफ्रेड, ओन्ली हॅव फेथ. तुजो भावार्थ ओकोण दवर. तूं भिये नाका, भावार्थ मात दवर. जायरुसाक म्हटलेलीं उतरां आयज आमची करुया. तशेंच वतेर बाबडीनो गोट्टा तितलेंय केल्या उपरांत तरी बोरवाचो जायरूस तशेंच ही रोगपाट जाल्ली बायल सोडिना. जेजूचेर विस्वास दवरता. आमच्या लागीं गोट्टा तितलेंय केल्या उपरांत तरी आमकां तर बोरवांसो ना अशें दिसता. देवाचेर आमी बोरवांसो धरुया. तिसरे स्वाती बाबडीनो जेजू आपणाची गोत पळयना, दुसऱ्यांचे सेवेक पुर्ती आयतो जाता. गरज ओळखून घेता आनी गरजेक तांचे पावता. आमी तांचे गरजेक पावया. आनी चवथे बाबडीनो मरणाचेर आमकां मरणाक आमचेर अधिकार ना. मरणाचेर जेजूक अधिकार आसा. जेजू आमकां जिवंत करतलो म्हूण हो काळजांतलो बोरवांचो धरुया. डायींग यू डिस्ट्रॉयड आवर डेथ, रायझींग यू रिस्टोर्ड आवर लायफ. हे भाशेन म्हणटा आमी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुज्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली समया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. हेंच मागणें आमचें जावं दी. उबे रावया. सोत मानता देवाक, स्वर्गदेवा बापा, स्वर्गान टिपणीच्या रस्त्यार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या संग तो पवित्रात्म्या वयलो समोर वरमरी ताणें सरमलो हॉस्पिटलाक काल ताणें क्रॉस आसले. ताका कुस्सार चडलो, तोमेला ताका निकी दिलो. तोमेला मोऱ्या देंवलो. दुसरे सामानाक जिवन चडलो. स्वर्गाक चडलो. स्वर्ग बसला. आमचो जेजू आमच्या मोगा पासत खुर्सार मेलो. दिसान दीस ताचेर भावार्थ धरून ताचे आनी बोरवाशान रावून आमकां बापाची मोजत मागून आमची कांय मागणी त्याच देवा मुखार दवरल्या. भावार्थ दवरता ताच्यान सगळें जाता. आमच्या गोविंद सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचेर खोल भावार्थ दवरून आपले पोचेक बोरवासांचे आनी मोगाचे बोवाळ जावन तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता. तुमी करतात तें सगळें रिती मोगान करात. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करून तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता. प्रार्थना करतना बाबातान तुमी मागशात तितलें तुमी घेतल्यात. आमी समेस्तांनी जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हूण भावार्थ दवरून एकामेकांकाय मोगान जिवन जेजूच्या येण्याक बोरवाशान रावून आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता. तुज्या उतराचेर आसा कसो बोरवासो.
जिविताच्या कोश्टा आनी पिडे वेळार जेजू आमचो बोरवासो म्हूण वळखून ताचेर तीर बाबार दवरून आमकां पवित्र आत्म्याची मजत मागुया. शिवच्या नांवान बापा बोसरीच्या बापा आमच्या मागण्यांक तूं कान दी. दुसऱ्यांक बरोवंसो दितली मनशां जावंक आमचें मन उजवाडाय. आनी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुस्तारान तुका दिनवासांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुस्तारान तुका दिनवासांव तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर बलिदान बाबा हात मानता तसलें जावंक नाकात. प्रार्थना. देवा तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसा. आमची काळजां वाडुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रांनी सासणाच्या देवा सर्व कडेन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासन फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेंतान जळून घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सगळींच्या सव दलबरां सगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्वर स्वर्ग आनी संवसार मला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सर सर्वेस्वराचे नांवी येता तुका सर उत्सर्गी तुका सर. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसून बेचारी ताणें उडो घेतलो. तुका देव पासून तो पडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच परी जेवण जाता आसतना खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खास नव्यानी सासलेके कोराचें रगत फातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वाडोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
तिसरो उद्गार घेवन वावरताचो दूत परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोनिया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काळ सुद्दां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी गोश्ट आमा समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आर्किपिटमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमाचो दर मेल्यार ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोर सोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया करपाक मागता. आंकवार बरी देवाचे माई संगती बागेन दर उतारीसर कडे तुका मानवल्यार त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडली. तांच्या संगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतालो. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूकाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाबा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना पगडिलो जेजूच्या जिवितांत जायरुसाच्या जिवितांत आनी रोखपाट जाल्ले येवसुरीच्या जिवितांत आमकां बाबाट बरमासो आनी मोग दिसून येता. आनी इंग्लीश भाशेन थियोलॉजिकल वर्च्यूज तांकां म्हणटा. बाबार्थ तांकां आसलो, बरवासो तांकां आसलो आनी जेजून तांचे सगळें मोग दाखयलो. हेंच करून आमकां जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकाय येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसलो तो रायचे समकाय आनी आमी आमचे चिरल्यांक शिका तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस पळय आमकां दी. सुरीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशनांत रेखता. तर आमकां तुज्या उदारता कृतीन सर पातकांतले सटय आनी सर आघातांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सगळ्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती करता. देवाचे शरीर संवसाराचे काम ही देवाची शरीर असो जेजू सो आमकां पेकोवणी फावो करता. जेजूच्या वेळार आमच्या काळजान येवन आत्मीक गोठाय आमकां दिता. ताका आमी घेता ती सुभागी.
ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराचे उपकार आठवे सगल्या मनान काळजान आनी सोबतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरोवन हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सोर्गदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करुया F6. देवा दिनवास देवा कार्गा जेसू सोंगी आमकां विशोर. देवा दिनवास देवा कार्गा जेसू सोंगी आमकां विशोर. जेजूचो पोपोल आमी सगळे कोण